मोगाच्या 10वे क्लासीन दोतोन शिकच्या सर भुरग्यांक आनी तांकां आदार दिवच्या शिक्षकांक म्हजें बाप विन्सीचें वंदन आनी तुमकां सर्वांक स्वागत. तुमचें पवित्र पुस्तक आनी हेर बरपा सहेत तुमचे संगी घेया. थोड्याच वेळाची क्लास, केवळ 2 मिनटां न्हय, बगर सगळी क्लास बरी करून पळया, आयकया. शेवटाक सांगल्यो चटवटिका बऱ्या तरान करच्याक आनी जिवीत म्हणली व्हडली एक चटवटिका बरी करून करच्याक ही क्लास बरी करून आयका. आनी ह्या चॅनलाक सबस्क्रायब करूंक उडास दवरा. ओके, मुखार या. पयले क्लासींत आमी देवान इस्रायल परजेक बसयल्लो गांव तांचें दायज करून दिलो ह्या विशीं शिकल्या. ताच्या सेवका जोशुआ मरिफात कशें तांकां जैतला भशेन केलें ह्या विशयां ती जाणा जाल्या. निमाणें कशें जोशुआन देवाच्या आदारान बसयल्लो गांव इस्रायलाच्या कुळयांक वांटून दिलो हें समजल्या. आज देव कशें थोड्या विशेश व्यक्तींक विंचता आनी कोश्टोवच्या आपल्या लोकांक, ताका मोगान उलो मारच्या लोकांक ताचे परजेक बचाव करता ह्या विशीं आमी समजतल्या. आतां एका मागण्याद्वारे आमी आरंभ करया. काकुळदरा आनी मोगाळा बापा, तुका आमी मोगान बापा म्हणून उलो मारता. हर एका दिसा, हर एके घडये तुजें रक्षण, मोग, हुस्को, दयाळाय आमी बगूनूच आसां. तुजो हो काकुळदी बरीत मोग आमकां विविध व्यक्ती मरिफात फावो करताय. आमच्या जिवितांतल्या ह्या सर्व व्यक्तींक, आमच्या मोगाच्यांक, प्रेरकांक, वडिलांक आनी शिक्षकांक तुवेंच आमकां विंचून आदार दिवंक धाडलेली म्हणून आमी मानून घेता आनी तांकां तुका समर्पून दिता. हांकां सर्वांक तुज्या मोगाच्या आशिर्वादांनी बर म्हणून मागता. तशेंच हे दोतोनीचे क्लासी मुखांत्र आमचे जिणयेंत तुजें आपोवणें समजोवंक आदार दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन. मोगाळ भुरग्यानो, 1940 7व्या वर्सा 1947 ऑगस्टाचे 15 तारखेर कितें जालें? भारत देश स्वतंत्र जालो. ब्रिटिशांचे बंदडेतावन सुटोवन स्वतंत्र भारत राष्ट्र उपजलें. ही गजाल आमकां भारतीयांक बारीस संतोशाची, गर्वाची सयत. आमकां आनी एक गजाली कळीत आसा. भारताक स्वातंत्र्य लाबोवंक केल्ले प्रयत्न 1-2 दिसांचे न्हय, तें पयन आनी प्रयत्न बारीस लांब. भारताक स्वातंत्र्य जोडून दिवंक वावुरलेल्या, भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळींत मुखेलपण दिल्ल्या कितलेशा व्यक्ती विशयांत आमकां कळीत आसा. हांचे पैकी एक नांव प्रख्यात, तें विसरूंक जायना. मोहनदास करमचंद गांधी. ताका मोगान महात्मा गांधी म्हण आपयतात. अहिंसा म्हणलें हातेर घेवन ब्रिटिशांचेर तो झुजलो. ताचें मुखेलपण हुमटून घालूंक ब्रिटिशां वरवीं जालें ना. ताका जैलांत गेल्यारय तो भागवलो ना. बगार भारताक स्वातंत्र्य मेळटा पर्यंत हे चळवळींत सक्रीय मुखेलपण ताणें घेतलें. आमकां सर्वांक ताची वळख आसा. ताका आमी महान म्हणून मानता मात्र न्हय, संवसारभर लोक ताका वाखाणटा. एके रितीन सांगचें जाल्यार आमचो देश कश्टांत आशिल्लो तो निवारूंक आनी बचाव करूंक तो देवानूच धाडलेलो मुखेली म्हणून आमी म्हणयत. ताचे विशीं सडीत सांगची गरज दिसना. आजून लोक ताका मोगान गांधीजी म्हणून उलो करता. कित्याक एक विशेष मुखेलपण देवाच्या आदारान ताणें भारताच्या लोकांक दिलें. असलीं जायतीं जाणां सता खातीर, निती खातीर, देशा खातीर, दुबळ्यांच्या हक्कां खातीर, धार्मीक मेळाच्या सुद्रापा खातीर देवाचें आपोवणें स्विकार करून जियेल्यांत. मात्र न्हय, तांचे ताब्यान आसलेल्या लोकांक, तांच्या पाटलावदारांक तांणी कश्टांतलें, सूख समजणेंतलें आनी विविध रितीच्या बांदपासांतल्यान भायर हाडून बाचावी दिल्या. मात्र न्हय, चरित्रेंत ती अमर जाल्या. असल्या दोगां व्यक्तींची वळख तुमच्या पाठपुस्तकांत ती आसा. तशेंच आधुनीक समाजान सयत आमी असले मुखेली पळयता.
हांवें येदोळच सांगिल्ले पोरी पवित्र पुस्तकांत देवान इस्रायल पोरजेक कशें तांच्या कश्टांत तांचो ताळो आयकून तांकां बचाव केलें तें आतां आमी आयकुया. न्यायकर्त पुस्तक आमी उक्तें करया. अध्याय 2 वाक्य 11 ते 21 पर्यंत आमी वाचया. न्यायकर्त पुस्तकांतलें वाचप. इस्रायलितांनी बालांची सेवा करून सर्वेस्पराक वायट दिसता तें केलें. तांणी आपणाक इजिप्तांतली भायर काडिल्ल्या सर्वेस्पराक आपल्या पुर्वजांच्या देवाक सांडलो आनी ती हेर देवा फाटल्यान आपणा भोंवतणी वस्ती करून आसलेल्या लोकांच्या देवा फाटल्यान गेली. ती तांच्या मुखार सरपटली आनी अशें तांणी सर्वेस्पराक राग हाडयलो. तांणी सर्वेस्पराक सांडून बालाची आनी आश्टारोतांची सेवा केली देखून सर्वेस्पराचो क्रोध इस्रायल परजे विरोध पेटलो. ताणें तांकां लुटकारांचे अधीन केली आनी तांणी तांकां लुटली. ताणें तांकां तांचे भोंवतणी आसलेल्या वैरींचे अधीन केली आनी आपल्या वैरी विरोध रावोंक तांच्यान जालें ना. हर एक पावटी ती झुजाक देवलीं तेन्ना सर्वेस्परान तांकां सत्राय दिल्ले प्रमाणे आनी सपूत घालून सांगिल्ले प्रमाणे सर्वेस्पराचो हात तांचे विरोध आसलो आनी तांकां जैत मेळ्ळें ना. अशें ती व्हड संकटांत सांपडली. पूण सर्वेस्परान न्यायकर्तांक नेमले आनी तांणी तांकां लुटकारांच्या हातांतलीं सोडयलीं तरी ती आपल्या न्यायकर्तांक विधेय जावन चल्लीं नात. बगार हेर देवां फाटल्यान गेलीं आनी तांचे मुखार सरपटलीं. आपल्या पुर्वजांनी सर्वेस्पराच्या उपदेशांक विधेय जावन चलिल्ले वाटेतावन ती बेगीनच पयस सरलीं. तांणी तांची देख घेतली ना. पूण जेन्ना सर्वेस्परान तांचे मदें एका न्यायकर्ताक नेमलो तेन्ना तो त्या न्यायकर्ता सोवे आसतालो आनी तो न्यायकर्त जिवंत आससर इस्रायलितांक तांच्या दुस्मानाच्या हातांतलीं राखतालो. कित्याक तांच्या दुस्मानांनी तांकां कश्टिताना तांणी मारिल्ली बोब आयकून सर्वेस्पराक तांची भिरमोत दिसताली. पूण न्यायकर्त मरतस ती परत तशेंच करतालीं आनी आपल्या पुर्वजां परस चड कठीण जातालीं. ती हेर देवां फाटल्यान वचून तांची सेवा करतालीं आनी तांचे मुखार सरपडतालीं. आपलें खोटें साल चमकन आनी पिसो आचार ती सांडिनातलीं. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. इस्रायल पोरजा बारीस सुलभायेन सगळो कानान गांव सुलभायेन स्वाधीन करता म्हणले परी जोशुआच्या पुस्तकांत आमकां भोगता न्हय गे. आदल्या क्लासींत आमी तें वाचतलें. तरी तें तितलें सलीस जावंक ना म्हणून आमी न्यायकर्त पुस्तकांत आज वाचता. जोशुआच्या मरणा उपरांत इस्रायल पोरजेन कानान गांव स्वाधीन करूंक तितलें सलीस जावंक ना. तांचे दुस्मान चडले. ह्या दुस्मानांतावन राखूंक देवान थोड्या मुखेल्यांक नेमले. ह्या मुखेल्यांक वा फुडाऱ्यांक नितीकर्त म्हूण आपयतात. हे मुखेली देवाच्या आदारान झुजारी जावन वा मिलिटरी कमांडर म्हणले परी झुजोन लोकांक जैत लाभयताले आनी लोकांचे कांय थोडे न्याय निर्णय करताले देखून तांकां न्यायकर्त म्हणून आपयलां. आनी तांची कृत्यां विवरूंच्या पुस्तकाक हेंच नांव दिलां न्यायकर्त. जोशुआच्या मरणातावन साऊल राय जालो तवळ पर्यंतलो काळ न्यायकर्तांच्या मुखेलपणाचो काळ म्हूण आमी सांगीत. न्यायकर्तांच्या पुस्तकांत 12 न्यायकर्ता विशीं आमकां आयकूंक मेळटा. ओत्नियेल, येहूद, बाराक, गिदेयोन, जेफ्ता आनी समसाव हांचे विशीं दराबस्त वा चड आयकूंक मेळटा देखून तांकां व्हडले न्यायकर्त म्हूण आपयतात. तशेंच शामगर, टोला, जायर, इब्जान, एलोन आनी अब्दोन हांचे विशीं थोडे मात्र सांगलां देखून ते धाकटे न्यायकर्त म्हूण येत. आतां देवान न्यायकर्तांक कित्याक नेमले आमी आज वाचपांत आयकल्ले परी इस्रायल लोकान पातक केलें. ती निजा देवाचेर उपराटलीं. म्हणजे तांणी उपादेश मोडले. तांणी निजा देवाक सांडून बाल देवाची पुजा केली. इजिप्तांतावन बचाव करून बसयल्ल्या गांवाक हाडिल्ल्या देवाक तांणी इन्कार केलें.
सगळें सांगाता घालून सांगचें जाल्यार तांणी पातक केलें, वा पवित्र पुस्तकाच्यात उतरांनी सांगचें जाल्यार सर्वेस्पराक वायट दिसता तें तांणी केलें. हें बारीस मुख्य. सर्वेस्पराक वायट दिसता तें तांणी केलें. देखून देवाक राग आयलो, देवाचो क्रोध तांचेर पेटलो आनी तांकां तांच्या दुस्मानांनी लुटलें. झुजांत तीं सलवलीं. कित्याक सर्वेस्पराचो हात तांचेर आतां नातुल्लो. देखून ते सलवताले. आतां कितें जालें? लोकां बूद आयली, तांणी देवाक हाक बोब मारली, ती पातक रडली. ह्या वेळार देव मोगाळ ताचो राग निवलो. तो लोकांचेर परत बिरमत पावलो आनी आतां ताणें लोकांक बचाव करचे खातीर न्यायकर्तांक नेमले आनी लोकांक दुस्माना विरोध तांणी झुजशें केलें आनी तांकां जीक लाबली. न्यायकर्त गिदेयोनाचें आपोवणें म्हाका बारीस मोगाचें. तो मिदियानीत हांचे विरोध झुजता आनी लोकांक जीक लाबयता. तशेंच न्यायकर्त सामसोनची काणी बारीस अपुरबायेची. फिलिस्तियागारां विरोध तो झुजता. सामसोन आनी दलिला हांची एक लव स्टोरी तुमकां न्यायकर्तांच्या पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. पूण ताच्या चड करून देवा आनी इस्रायल परजे मदली लव स्टोरी ताच्या श्रेश्ठ म्हणून आमी समजूंक जाय. आतां गिदेयोनाचें आपोवणें म्हाका बारीस पसंद तें. तेतूंत तुमचे मुखार तांतली थोड्यो वळी वाचूंक हांव आशेतां. 6व्या अध्यायांत आमकां गिदेयोनाचें आपोवणें आयकूंक मेळटा. सर्वेस्पराचो दूत आयलो आनी तो ओफ्राच्या सिंदूर रुखा पोंदा बसलो. तो रूख अबिएजेराच्या वंशाच्या जोआशाचो. ताचो पूत गिदेयोन मिदियानीतांत तावन गोव लिपोवचे खातीर दाखा गाण्यान तो मळतालो. सर्वेस्पराचो दूत ताका दिश्टीक पडलो आनी ताणें म्हळें, बळिश्ट झुजाऱ्या, सर्वेस्पर तुजें सवें आसूं. कितें मतीन येता? मरियेक बुडवो, गब्रियल बुडवो, इसबी हाडून आयिल्लें, बरी खबर हाडून आयिल्लें मतीन येता न्ही गी. गिदेयोनाक ताका जाप दिली. गिदेयोनान ताका कितें जाप दिली? म्हज्या धणया, सर्वेस्पर खरोच म्हजे सवें आसा तर हें सगळें आमकां कित्याक घडलें? आमच्या पुर्वजांनी आमकां वर्णिल्लीं ती विचित्र कृत्यां खंय आसात? तांणी आमकां सांगलें, सर्वेस्परान आमकां खरेंच इजिप्तांतलीं भायर काडल्यान, पूण आतां सर्वेस्परान आमकां सांडल्यांत आनी मिदियानीतांच्या अधिकाराखाल घाल्यांत. सर्वेस्परान ताचेशी घुवन म्हळें, वच आनी तुजे थंय आसलेले सक्तेन इस्रायल परजेक मिदियानीतांच्या हातांतली सोडय. वय, हांव तुका धाडटां. गिदेयोनान ताका जाप दिली, म्हज्या धणया, हांव इस्रायल परजेक कशें निवारूं? पळय, मानासेंत म्हजी कुळी भोवस ल्हान आनी म्हज्या बापायच्या घराण्यांत हांव सकडांप्रास निमानो. पूण सर्वेस्परान ताका म्हळें, हांव तुजें सवें आसतलों आनी तूं मिदियानीतांचो तांचे मदल्या निमाण्या मनशाचो पर्यंत नाश करतलोय. वय, सामसांवची काणी, सामसांवची जिणी सदां 13व्या, 14व्या, 15व्या अध्यायांत आमकां वाचूंक मेळटा. 16व्या अध्यायांत सयत आमकां ती वाचूंक मेळटा. सदां ह्यो काणयो वाचतना आध्यात्मीक फिल्म पळयल्ली बरी जाता. व्हेरी इंट्रस्टींग. तुमकां कळीत ना तर तुमी हें न्यायकर्तांचें पुस्तक वाचूंक जाय. व्हरतें लिसांव आमकां हांगासर मेळटा. कितें लिसांव तें? देवाचे उपादेश आमी पाळूंक जाय. देवाक विधेय जावन चलोवंक जाय. देवाचे सक्तेन मात्र आमी जिखतांव, जैत जोडटांव. देवाचो हात ना जाल्यार, देवाचो हात विसरल्यार आमी चलवतांव. हें ह्या दोतोनेच्या क्लासी मुखांत्र आमी आज समजोवंक जाय. हांवें 12 न्यायकर्तांची काणी हांगासर आसा म्हूण सांगलें. हर एका न्यायकर्ताची काणी अशीच आसा. इस्रायल परजेन सर्वेस्पराक वायट दिसता तें करचें, तवळ देवाचो क्रोध तांचेर पेटोवन तीं कश्टान पडचीं, तवळ तांणी देवाक उलो मारचो, आताक रडचें, तवळ देवान न्यायकर्तांक धाडून बाचाव करचें आनी तांणी शांतीन जिवचें. न्यायकर्तांक कोण विंचता? देव विंचता. देवान तांकां विंचलेले देखून ते बोळादीक
धैर्याधिक ते लोकांचे पोषक आणि रक्षक व्हड झुजारी ते झुजाऱ्यांचे मुखेली ते होगडायल्लो जागो आणि स्वातंत्र्य पाठी जोडूंक वावुरतात. देवाची खरी वळख लोकांक दिवंक आणि वांकडे वाटेतावन लोकांक पाठी हाडूंक ते कमर बांदतात. परत एक गजाल आमकां स्पश्ट जावंक जाय, देव आपल्या सेवकां संगी आसा. हें परतून परतून आमकां न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. गिदेयोनाच्या आपोवण्यांत आमी तें आयकलें, हांव तुजे सांगाता आसतलो म्हणटा सर्वेस्पोर गिदेयोनाक. जेजू आमचो सोडवणदार, जेजू देवाचो सपूत आनी जेजून देवाचो मोग आमकां उगडापो केलो. कुर्साच्या मोरणा पर्यंत ताणें आमचो मोग केलो आनी कुर्साच्या मोरणा मुखांतर आमकां जिवीत दिलें. तितलेंच न्हय, माथेवाची सुवार्ता म्हणटा संवसाराच्या अखेर पर्यंत तो आमचे सांगाता आसतलो. जेजून दोंगरा वयल्या प्रसंगान कितें म्हणलें तें आमी जाणाव. उडास करचो जाल्यार दोंगरा वयल्या प्रसंगांत जेजू म्हणटा, आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसत ती कितलीं बागी सर्गींचेर आसतांचें, रुदान करतलीं कितलीं बागी देव तांकां बुजयतलो, सादी म्हळीं कितलीं बागी पृथ्वी जातली तांचें जायज. अशें म्हूण धरून तो म्हणटा, दया दाखयतान ती कितलीं बागी तांकां दया मेळटली, समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितलीं बागी तांकां देवाचीं भुरगीं म्हणटले, नीती पासत दगदनी बगतात ती कितलीं बागी सर्गींचें राज तांचें. लुकाचे सुवार्तेंत आमी वाचतां, जेजूचें मिसांव सुडका दिवचें मिसांव म्हणलें हांगासर आमकां स्पश्ट जाता. अध्यायी 4 वाक्य 18 हांव वाचतां. देवाचो प्रेरकत्व मुजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदींत आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दंचतेल्यांक सोकासाय बसावंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. हें जेजूचेंच आपोवणें आनी मिसांव म्हणून आमी समजोवया. आमी वाचलें तशें जेजूचें मिसांव लोकांक सुटका दिवचें म्हूण आमी समजता. हांवें येदोळस म्हळें तशें जेजू आमचो सोडवणदार, तो पातकातावन आमकां सोडयता म्हणलें येदोळूच आमी जाणा आसां आनी तें आज आमकां स्पश्ट जाता. कुंभसाराच्या संस्कारांत जेजू आमचीं पातकां बक्षिता आनी बापा संगी आमकां राजी करता. आमी पातकी जिणी सांडून जेजूक बोब मारतना तो आमकां खंडीत हात दिवन उखलता. वेचीक पुताची ओपार, चुकून गेल्ल्या बोकऱ्याची ओपार, जेजू जाकेवाच्या घरा गेल्लें घडीत जेजू आमचो कितलो मोग करता तो आमकां कांटाळिना, बगार पातक मात्र तो कांटाळता म्हणलें आमी समजता. जिणी बदलितना, पातक सांडतना आमी देवा लागीं राजी जाता, बोळादीक जाता आनी यशस्वी जाता. आमकां सर्वांक जेजू एक विशेष मिसांव दिवन आपयता. आमी सर्व देवाचे सेवक. न्यायकर्त्यांक विसरले बरी आमकांय तो विशेष देणी आनी पावर दिवन विसता, सकत दिवन विसता. आमी ताच्या ताळ्याक पाळो दिवन जिवंक जाय. स्वताचें, नितीचें, मोगाचें, सेवेचें जिवीत जिवचें म्हळ्यार जेजूच्याच सुटकेच्या मिसांवांत आमी वांटेली जावचें. आज हे परिस्थितींत आमचे भोंवती कितलीं जाणां डॉक्टरां, नर्सां, समाज सेवकां, धार्मीक भाव भयणी, आमचींच जायतीं भाव भयणी स्वता खातीर, लोकांक भलायकी दिवचे खातीर, भूक थांबोवचे खातीर, निती खातीर, रक्षण दिवचे खातीर, आदार दिवचे खातीर, लोकांची जिणी उर्जीत करचे खातीर वावुरतात न्हय गी. देवाचें आपोवणें जोगते रितीन जियेल्यार देवाचो हात आनी ताची दया आमचेर आसा तें खंडीत. क्लास चली. आतां थोड्यो चटवटिका तुमच्या मुखार हांव दवरतां. पाठपुस्तकांतलो दुसरो पाठ बरें करून वाचा. तांतल्या सवालांक मोठ्यान जापी लिखा. दुसऱ्यान
पवित्र पुस्तकांतलें न्यायकर्त हें पुस्तक तातूंत 21 अध्याय आटापतात. तें पुस्तक तुमी वाचा. तोळ हो पाठ आनीकी बरो करन तुमकां समजतलो. तिसरें, आमच्या ह्या काळार सता आनी निती खातीर झुजच्या वा धार्मीक वा सामाजीक जागृती आनी नवेसांव हाडूंक वावुरलेल्या वा वावुरच्या लोकांक भलायकी हाडूंक पेसाडच्या ह्या खातीर देवानच विसलोलो वा विसलेली म्हूण भोगच्या खंयच्याय एका व्यक्ती वा संस्थे विशीं जाणा जा आनी तांच्या बरेपणाची एक ल्हान पट्टी कर. आनी निमाणें, तूं कश्टांत आसतना देवाक उलो मारताय गी. तुजे आनी तुज्या कुटुंबाचे कश्ट वा समस्या आसात तर ते दिशेन देवाक उलो मारून एक वैयक्तीक मागणें बरय. वा देवान तुका आनी तुज्या कुटुंबाक जायतें बरेंपण दिलां जाल्यार त्या खातीर एक अर्घ मागणें बरय. आतां निमाणें मागणें म्हणून ही क्लास आमी आखेर करया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमकां हर एकल्याक तुवें एका आपुरबायेच्या मिसांवाक आपयलां. पयल्यान पयलें एक नितळ निर्मळ जिवीत जियोवंक आनी अर्थाभरीत आनी सर्वांक उपकाराक पडची जिणी जियोवंक आमकां तूं खेरीत तरान विंचताय. हे दोतोरनेचे क्लासे मुखांतर तुजें उतर नियाळलेली आमी तुवें आशेवचे परी जियोवची, मोगा सेवेची आनी सता नितीची मनशां जावन वावरूंक आमकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. विशेश करून कुटुंबांत तशें समाजांत क्रिस्ती मावल्यांनी भरलेलें मुखेलपण रुता करूंक आनी आमच्या भोंवतणींच्या कश्टोंच्या आनी निराशी जाल्ल्या लोकांक आमकां कितलें जाता तितलें उर्जीत करूंक, बरें करूंक आमकां आदार दी. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मुखले क्लासीन परत मेळया. देव बरें करूं. बाय बाय.